प्रत्यक्ष कामाक सुरवात करून मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन विरोधकांक कृतीशील जाप दिल्या. मोरजेच्या बागवाडो आनी कान्नाईक वाड्यार उदका पायपलायन घालपाच्या कामाक आरंभ जाला. अवघ्या कांय दिसां भितर मांद्रे आनी मोरजेकारांचो विजयेचो प्रश्नय जाग्यार घालतले, मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन सांगले. मोरजे उदका पायपलायनीचें काम सुरू जाला. त्या वेळार घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत दयानंद सोपटेन ही म्हायती दिली. लोकांच्या उदकाचो प्रस्न मुखेलपणान सोडयतले. तशेंच तेमा पासून ते हरमला अंडरग्रावंड केबल घालपाचें काम झुजा पावंड्यार घेतले. सुमार 28 कोटीचे हे टेंडर. त्या उपरांत लोकांचे साबार प्रस्न जाग्यार पडटले अशें ताणें उतरूय दिलें. आमदार या मांद्रे मतदारसंघात गेली 4.5 वर्सां जे कोण सांगता तिचे आयकता. थंय भेदभाव करिना, कोण ओपोजिशन कोणी मत केन्नाच करिना. सांगतकच दखल घेता आनी इन शॉर्ट सगळ्यांच्या सहकार्यान, प्रामुख्यान पंचायतीचे सहकार्य बरें मेळटा. सहकार्यान ही कामां जातात. बाब संदीप एक ऑपरेटर म्हणून कितलीशीच वर्सां खूब जाण तेच्या नांवान शबय मारतात. पण साहजीक आसा, शबय हे बरें केल्यार मारतात, वायट केल्यार मारतात. पण उपकार करात, बरें ते बरें मातशें कोणा फुडें उलयात, प्रामुख्यान प्रेसा समोर उलयात. आज जवळ जवळ 8 लाख खर्च करून हे आज पायपलायन घालपाची सुरवात केल्ली आहे. जशें बाब पवनान म्हटलें की खंय तरी डायवर्शन घेवन सप्लाय जातली हांगा. आज स्ट्रेट मोरजी खिंड ती डायरेक्ट पायपलायन जेची कनेक्टिव्हिटी केल्या नंतर बरें जालें. आमची काही भयणीं सांगपाक लागली फाटल्या 2 दिसां भितर उदक बरें येवपाक लागलें. जी समस्या तेमवाडो आनी कान्नाईक वाडो आसा, म्हाका दिसता हांव तेंचे कडेन मागता 8 ते 10 दीस दिवचे. 8 ते 10 दीस दिवचे. जशें हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, तेणी म्हाजेशी 10 मागले. हांवें ताका सांगलें ते 8 दिसां भितर कंप्लीट कर. म्हणजे ह्या 10 दिसां भितर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. दिसून वयतात आनी प्रामुख्यान कोस्टल जो बेल्ट आहा, म्हणजे तेमा पासून ते हरमल पर्यंत. हांव हरमल मांद्रेचे उलयना, पण ह्या तुमच्या गांवांत अंडरग्रावंड केबल घालच्या खातीर ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहा. ते आमच्या सरपंचाक, उपसरपंचाक, पंच मेंबराक खबर आहा. सादारण 28 कोटीचे टेंडर वर्क्स ऑर्डरी दिल्ले आहा. हांव एक त्या कॉन्ट्रॅक्टाक सांगलेलें आहा की जाता तितले बेगीन आमी काम सुरू करया. म्हणजे ते अंडरग्रावंड केबल म्हणजे ते मागीर म्हाका याद जाता बाब आमचो केरकार जो नाही नागनाथ तेज्या घरा वयलो ते केरकाराची एक समस्या, तेज्या घराक सारकी चुकून वायरी गेल्ली आसा. साहजीक शेजारी हे सगळ्याकच असतात. खंय शेजारी आसले काय म्हणटा तो आपल्याक नाका, तो म्हणटा आपल्याक ना, सारकें कर. हेचे फुडें ते प्रॉब्लेम जावचे ना, कोणाचीच कंप्लेन कोणाक पंचायतीन येवचे ना, आमदाराक येवचे ना. जेणे करून अंडरग्रावंड जेन्ना केबल जातले तेन्ना ही समस्या पयस जातली. पयलीं म्हणजे त्या भागातल्या ग्रामस्थांची, त्या भागातल्या आमच्या पंचांची, त्या भागातल्या आमच्या गांवांतल्या ग्रामपंचायती हे सगळ्यो म्हाका व्यवस्थीत गेली 4.5 वर्सां सहकार्य मेळटा. जेचे कारण म्हणून आज ठामपणे सांगू शकता की नवे पंचायतीत ज्यो इश्यू आसा, ज्यो प्रॉब्लेम आसल्यो त्यो खंय तरी हांव म्हणू शकता 75 ते 80% सॉल्व करूं शकता. पाण्याची समस्या आहा, आमी गेल्या फाटल्या 15-20 वर्सां पयलीं जर सिरियसली घेतलेले आणि जो प्रोजेक्ट जो आज 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 65 कोटीचो कदाचित फुडल्या 8 दिसां भितर तेचोय पायाभरणी करतलो. आणि तो पायाभरणी करतकच तुमकां एक फक्त तरी 1 वरास 1.5 वरास पाशास काडचे पडटले. जेणे करून नवे पंचायतींनी प्रत्येक घरांक हेचे फुडें जी घरां वाटली सगळ्यांक पाण्याची पावपाची वेवस्था जातली. त्याच बरोबर लायटीचे जो प्रॉब्लेम आहा, लायटीचो सुद्दां कदाचित हांव म्हणिना 8 दिसांनी, कदाचित फुडल्या 15-20 दिसां भितर मांद्र्या सब स्टेशन जेचे टेंडरय जाल्ले आहा, कदाचित तेची पायाभरणी जातली. म्हणजे मेन जो विशय आसा लायटीचो आनी उदकाचो, तो प्रॉब्लेम ह्या टर्माकच सॉल्व जातलो. आज हांगासर जी नवीन पायपलायन आहा तेचे आज उद्घाटन जाल्लें आसा. त्या कार्यक्रमाक आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्री दयानंद सोपटे, तसेच डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर, आमचे PWDचे सगळे ऑफिसर्स, बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे महिने उदकाची अशी समस्या असली मोरजी गावात, स्पेशली ते मोडा. आणि सदांच आमचो पंच पवन मोरजे सदांच सांगतालो की तुम्ही जर आमकां सहकार्य करिना तर आमी मोर्चा हाडटा, हांव हांगा ऑपोजिशनात बसता अशें सांगतालो. पण तेच्या आयज यशाक जे यश येयलें तेच्या कामा बद्दल, त्याच्या बद्दल तेचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचो गौरेश खरो म्हणटा तो आमचो भावजी, पण काही काळात पयलीं मागच्या मे महिन्यात बी अशें म्हणटाले की गौरेश मावाड्यार पाणी सोडटा. तर तशें ना, हांव सरपंच आसून सांगता
सदांच गेली 5 वर्सां 10 वर्सां आमकां उदकाचे म्हणजे म्हाज्या घरा पाणी ना कित्याक हांवें तशे हाल काडले पूण हांव बोलांक शकना कित्याक मी गांवची सरपंच पण ह्योच प्रश्न जो आसलो तो गौरीशेच्या लक्षात दिलो तेणेन म्हाका सांगलें की एक ठराव घेवन दियात आणि तेणी गेल्या वर्सा मे म्हयन्यात पायपलायन नवीन पायपलायन ती 4-5 घरांक उदक नसले तेन्ना ती त्यांनी प्रोविजन करून दिले त्याच्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करता कितें कोणी गैरसमज करून घेवचो न्ही की हो अधिकारी असो करता तो तसो करता कारण जी पंचायत आसा ती सगळ्यांक म्हणजे जे गावचे लोक आसा ती सगळ्यांची काळजी घेवपाक पंचायत आसा काल परवा पवनान म्हटले की प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हांव तांकां इतलेंच म्हणटा तुम्ही प्रेसाक बसल्यात ओके पण एक जर तर तुम्ही समस्या येवन आमच्या पंचायतीत मांडटात आमच्याकडे जाल्यार आमी कितें दखल घेवन आमी सुद्दां काम करूं शकता. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामोलकर.